काय ना लोकांक लोक काम पळयता सो लोक काम करता फाटीं फोंडेकार तर रावतले बदल हांव एकटो हाडूं शकना. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली वोटींग विथ एक्सपेक्टेशन. हांव म्हजे जे पळय आमचे कोण इलेक्ट जावन पळय येता तांकां हांव सदींच सांगता की आमची मागणी म्हणटा ती उदक रस्ते लायट बेस इतलीच लिव अप टू दॅट एक्सपेक्टेशन. वारंवार हांव जो हांगा आयिल्लो आहा ताका हांव सांगत आसा प्रत्येक फावटी. पूण तें इट इज नॉट हॅपनिंग. हांव एकटोच करूं शकना. सगळे लोक जेन्ना सांगतले आनी सगळे लोक ज्या दिसा तांच्या दारांत आपले पर्सनल काम न घेवन वता जनतेचे कॉमन कामाची प्रेशर जेन्ना तांचेर आसतलें तेन्ना ती सिस्टम इम्प्रूव जातली. ही वेंचणूक आमदार मंत्री रवी आणि ताच्या पुतांच्या राजकीय फुडारच्या नदरेन आव्हानाची. म्हणजे लोक पळयता की सरकार खंय आसा, राज्य सरकार खंय आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट खंय आसा आनी लोकांक कितें मेळूं शकता, कोणा कडल्यान मेळूं शकता हे लोक विचार करता. लोक आयज हुशार आहा लोक, तशें कांय ना. आमी जे हांव चेअरपर्सन 1 वर्स आसा आतां आनी आमी आमचे पॅनलान आमचे जे आमचे पॅनल आशिल्ले आतां आमी बरें कार्य केलां आनी म्हाका दिसता आमी ते डेव्हलपमेंटाचेर आमी वोट मागता आनी आमचे 15 आशिल्ले कॅन्डिडेट आनी 2 आमचे अनअपोज जाले आनी 13 ते म्हाका आत्मविश्वास आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक विश्वास आसा की आमी 13 कॅन्डिडेट आमचे खूब मतां निवडून येतले. केतन भाटीकाराचेर रायझिंग फोंडा बीजेपी आड. भाटीकार म्हणटा बीजेपीन वेंचणूक यंत्रणेचो दुरुपेग केलो. जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा ते डायरेक्ट बुथार सुद्दां भितर पावतात. ते आतां हांव बुथार वचून पुलिसांक घेवन हांव भायर काडपाक हो सगळो एक म्हणटा तसो फायदो तांकां गव्हर्मेंटाचो मशिनरीचो. बट स्टील वी बिलीव दॅट वोटर्स आर विथ अस अँड वी वील कम आउट पॉझिटिव्ह. कांय कंपन्यांच्या कामगारांक सुटी नाशिल्ल्यान मतदान उणें जालें म्हूण वॉर्ड नंबर 12चो उमेदवार विराज सप्रेन हुस्को उक्तायलो. वोटर्स भायर सरले ना एक कारण कितें तें मेन सांगता तुमकां. आज फ्रायडे वर्किंग डे आनी फॅक्टरीच्या भुरग्यांक सुटी मेळूना. खुबश्या भुरग्यांनी फोन केला की आमकां फॅक्टरींतल्यान रिलीव मेळना, आमकां लीव मेळना म्हणून. ताच्या खातीर हें लो जाल्लें आसा, सामकें लो जाल्लें आसा. हेजे फाटल्यान कारण कांय कळना. मुद्दम केलां काय कितें केलां प्लॅन हांव नकळो हें. कित्याक हरशीं इलेक्शन संडेक आसता जेन्ना सुटी आसता तेन्ना आसता. आज फ्रायडेक दवरलें कित्याक तें कांय कळना. ओवरऑल पिक्चर पळयल्यार 15तले 2 ऑलरेडी बीजेपीन जिखल्या. 13तले तांकां फक्त 5 जाय पॅनल फॉर्म करतलो जाल्यार आपले रुलींग पॅनल फॉर्म करतलो जाल्यार चडसो चान्स हो बीजेपी वटेनूच असो तुमकां दिसता. त्या पद्दतीन एमजेपीन पोंडा रायझिंग जे आहा ताणें आपले 12 कॅन्डिडेट म्हणल्यार सपोर्टाचेर उरलेले आनी 8 तेजे कॅन्डिडेट आसलेले प्लस काँग्रेसीन आपले 4 कॅन्डिडेट दवरलेले. सो ऑल टुगेदर बीजेपीचे ऑलरेडी 2 वार्डांनी अनअपोज 2 कॅन्डिडेट तेजे आयिल्ले. सो कावन्सील फॉर्म जावपाक सपोज एक 7 समज जर जाय 15तले जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपी कॅन्डिडेट चड चान्सीस आसा बीन जावपाक. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू.